पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटर आसात, पांडुरंगबाब गांवकर, जॉयलबाब आफांचो, लौकीकबाब शिलकार. आनी फाटल्या आठवड्याक जे सामके गरमागरम इशू जाल्यात, जाचेर गोंय अजून तापिल्लें आहा, ते त्या विशयांचेर तापिल्ले आसपा जाय काय ना हाजेरूय आमी चर्चा करतले. आनी ते विशय कितें हाजेरूय चर्चा करतले. सो पयलो विशय जो लौकीकबाब आमी घेवया, तो लेटेस्टूच घेवया. तो म्हळ्यार जी देव खापरेश्वराच्या देवळा वयल्यान वाद जालो तो. आतां तो इज अ क्लासीक पॉयंट सारको. क्लासीक पॉयंट की तुगेलो विकास, ओके, काय तुगेली संस्कृती, हातूंतल्यान तें सुरवात जालें. आनी मागीर थंय भरपूर एजिटेशन जालें, बोवाळ जालो, सुदैवान कोणें रस्तो बिस्तो ब्लॉक केलो ना. आनी ताजेर ताका एक वेगळें धार्मीक वळण मेळ्ळें. जी गजाल लिगली हायकोर्टा भितर सॉल्व जाल्ली एज फार एज दॅट वर्ड इज कन्सर्न, ती थंय देवळाचेर आनी मुर्तेचेर पावतकीर ताका एक धार्मीक वळण मेळ्ळें. कितें दिसता, ही जी हो जो एकूण वाद जालो तो बरोबर काय चूक? तो वाद जालो पळय थंय जे आमी वडा कडेन म्हणटा खापरेश्वराच्या देवस्थाना, ते वडा कडेन लोकांची तश्यो खूब जाण लोक कनेक्टेड आहा, खूब जाणांची भावना आहा. आनी जो सगळे जर आमी हिस्ट्री पयली पुलाचे प्लॅनिंग जाल्ल्या पासून, सो खंय तरी मातशें मिसगायड जालें कशें दिसता. कित्याक जे कन्सेंट दिला म्हणटा पळय न्हू, देवळाचे जे रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मंदिराचे आसले जेन्ना कन्सेंट दिला सुप्रीम कोर्टाचे हेचेर, तेन्ना कळटा तेजो डिझायन वेगळो आसलो. 2 खांब्याचेर पूल आसलो तो. 2 खांबे म्हणजे एके खांब्याचेर असो न्हू, तर 2 खांब्याचेर. ते टायमा ते कन्सेंट आसलो तेन्ना ते डेमोलीश जातले हेजे हे नासले. सो मागीर तो एके तेन्ना डिसायड जालें ते कन्सेंट दिता तो एके खांब्याचेर येतलो, सो ताका प्रॉब्लेम आसचो ना. सो कन्सेंट दिवपा जालें. आतां दुसरी तेजे उपरांत आतां जो देवूळ थंयचे काडलें, वड थंयचो काडलो, ट्रान्सलोकेट केलो. त्या टायमार थंयच्यान केला कितें, जर सर्वीस रोड करता म्हणजे ब्रीज आजून थंय पावना, सर्वीस रोड अशें जालें की सर्वीस रोडा खातीर देवूळ हालयलें काय कितें. सो आनी लोकांचो बोळा थंय जाला. आयतारच्यान सुरवात जाल्ली अशें कळटा की एश्युरन्स ते टायमा आयतारा काम बंद जालें. एश्युरन्स दिलें थंय की आनी कांय जावचें ना, शांत राव. आनी फातोडेर सुमार थंयचे सगळे शिफ्टींग केलें तेंच्यांनी. दुसऱ्या आतां कंटेनरान तो दवरला. आनी जंय वड ट्रान्सलोकेट केला थंय देवूळ बांदपाचें एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान स्वता दिलें, आपूण थंय देवूळ बांदतलो म्हणून. मागीर प्रश्न येयलो की बाबा राखणदार आसता तेजी शीम आसता, तो शिमे भायर वोन कसो रावपाक शकता. हे आमी लोकांच्यो ज्यो भावना आमी जे इतले पयली पासून चलयता ते समजून घेवपाक जाय. राखणदार आपले एरिया सोडून भायर कसो वयतलो, तो आर्ग्युमेंट येवपाक लागलो. सो इतले म्हणजे आयज इतलो सगळो बोळा जाल्या उपरांत आयज एक मिटींग जाल्या रोहन खंवटे आनी जे सगळे कन्सर्न लोक आहाय मुख्यमंत्र्या कडेन आयज सांजचे गेले. तेंच्यांनी थंय मिटींग घेतली आनी भायर येवन रोहन खंवटेन जे स्टेटमेंट केला ते म्हणटा की एक प्रसाद घेवन सगळे कितें ते डिसायड जातले. हेजे शिफ्टींग जे जाला पळय न्हू. आनी देव पयलें एक स्टेटमेंट येतो की खापरेश्वराचें स्थान जें आहा, देव खापरेश्वराचें स्थान ते शिमे भितरूच उरतलें, ते शिमे भायर वयचें ना. एक एश्युरन्स. दुसरें, तें देवूळ कशें आसचें, ती मुर्ती कशी आसची, खंयच्या लोकेशनाचेर आसची, ह्यो सगल्यो गजाली थंयचे जे जाणटे आहा तेंच्यांनी प्रसाद घेवन तेंच्यांनी सगळें फायनल करचें आनी हें करून घेवचें. आनी ही 2 एश्युरन्साचे एक्चुअली सगळो प्रश्न सुट्टा. पूण मेन तेचें स्थान तेंच मेळटलें काय तें मेळचें ना, ह्यो गजाली आहा. पण गजाल अशी की गव्हर्मेंटान प्लॅनिंग केला, ब्रीज जातो खबर आहा, इतली वर्सां प्लॅन केला, टेंडर केला, सगळें केलां. ह्यो गजाली पयलीं जाल्ल्यो. प्रसाद देवाक हालोवच्या पयलीं उपरांत प्रसाद घेवप न्हू. पयलीं येयल्लें की प्रसाद घेतलेलो पण जावनासलो, तरी आसतना ही स्टेप घेतली म्हणून. सो प्रसाद बी घेवपाचे, आमी जे मानता प्रसाद बी घेवन करपाक जाय जाल्यार गजाली पयलीं जावपाक जाय. जे आयज डिसिजन जालें तें पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. आनी ते नुसार वाद जायनाशिल्लो. वाद जातलो. खूब जाणांक त्यो स्थाना कडेन हें आसता, त्या एरिये कडेन कनेक्शन आसता, एरिये कडेन थंयच्यान हालता कोणाकूय ना कोणाक दुखतलें. म्हणजे वाद तितून
कमी करपाक जातालो, मातशें बरे तरेन हँडल करपाक जाता. अशें म्हणून शकना कंप्लीट वाद जायनासलो, कोणाक दुखचें नाशें ना थंयच्यान दुसरे कडेन. सगळें करून सुद्दां जालें जाल्यार थोडे अशे लोक आसतले तांकां दुखतले. सो तो इश्यू सारको हँडल करुना. जे आतां डिसिजन घेतले ती पयलीं फुलफील करपाक जाय आसली. देवाक जर हालयतात थंयच्यान जाल्यार तेजें दुसरें स्थान रेडी आसपाक जाय आसलें. तेका कंटेनरान कित्याक? तेजें स्थान रेडी करा, मागीर थंय शिफ्टिंग करा, हें करा, ते पयलीं प्रसाद घेवन सगळें सेट करा. सगळी घाई गडबडीन केले, कशें कितें तेंचें जालें कळना. पण मिसमॅनेजमेंट जाला म्हणटा पळय, मिसमॅनेजमेंट जाता तो प्रकार पांडुरंग बाब तुमकां दिसता मिसमॅनेजमेंट जालो सो? मातशें जाला प्रमोद. कित्याक खबर आसा, हांवें आतां कालच थंयसरल्यान हांव पास जालो आनी पळयलें ते जागा ती. आनी थंयसरल्या भाविकांचें मत आसा, म्हणजे म्हाजे कांय फ्रेंड आसा तेजे फोन करून सांगतात की वड तुमी काडलो सर्वीस रोडा खातीर, बरें आसा, देवळो काडपाची खंय गरजच नाशिल्ली अशें सगळ्या थंयसरल्या स्थानिकांचें, म्हणजे लोकल जे लोक आसा त्यांचें म्हणणें आसा की देवळां हात घालपाची गरज नाशिल्ली. तरी सुद्दां सरकारान तें केलें. तें कित्याक केलें आनी कोणी हें करपाक लायला पळय, म्हणजे कोणाचो कितें इंट्रस्ट आसा, सायटीक कितें कोणाची बिल्डींग येता किंवा कन्स्ट्रक्शन नवें कितें येता जाल्यार आमी नकळो, पूण तेका मुळात देवळाक हात घालपाची गरज नाशिल्ली. तें आतां काडली, तुमची तयारी नाशिल्ली खंय तेका दवरपाक जाता, तुमी व्हरून तेका तुमच्या कंटेनर ऑफिसान दवरला तेका तुमी तेका. सो ती तयारी नाशिल्ली. जसो लॉजिकान म्हटलें अशें पयलीं प्रसाद घेवपाक जाय आशिल्लो म्हणून तो सगळो तो विधीचो भाग गोव्याचो धार्मीक हेचो. पूण हांव म्हणटा की सरकारान तयारी करून सगळी जी हें करून तेका खंय बाबा शिफ्ट करतलो तूं, तुमचे कडेन इतके दीस आशिल्ले. सुप्रीम कोर्टान सयत जे एफिडेवीट आसा तातूंत सुद्दां तुमचो एग्रीमेंट जाल्लो आसा की खंयची जी बांदकामां काडटले तेजे सगळ्यांचे एकमत जाल्लें आहा. तुमचे कडेन तसो टायम आशिल्लो, टेंडर काडलो पुलाचो, सगळे अलायनमेंट बी सगळें जालें, बांदकाम स्टार्ट जालें, कामे उबे रावले आनी तुमी आत्तां तें देवूळ काडपाक गेल्या. सो इतको सगळो काळ जो आशिल्लो त्या काळान दुसरे कडेन जागो तयार करता आशिल्लो सिमे भितर, कारण तेका सिमेचो जागेकार म्हणटात तेका. सो तो पुर्वच्या भायर वचून उपकार ना. हे सगळें गव्हर्मेंटाक आतां कळ्ळां. म्हणजे आयज म्हाका सर्वन कोर्टाचें स्टेटमेंट येयलां की तो थंय सिमे भितर रावतलो बी म्हणून. पूण हेच्या पयलीं स्टेटमेंटां येवन मोकळी जाली बाकीच्यांची की अमचे कडेन घालतले आनी खंय तुमचे कडेन व्हरतले बी म्हणून. सो म्हाका दिसता खंय तरी मातशें मिसमॅनेजमेंट जाला. हो जालो पयलो. हय. दुसरो की पेडण्या माऊलीचें देवूळ हायवेच्या हितून आशिल्लें पयलीं आनी तें वाचयलें तेंच्यांनी, म्हणजे वाटयलें तेज्या खातीर. त्या खातीर वेगळ्या तरेन मागीर अलायनमेंट आसा तेचो केलो. अशे पद्दतीन बारीक खुरी बारीक घुमट्यो खूब गेल्या हायवेच्या कामान. हे गोंयानच न्ही प्रमोद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यान जे योगी राज्य करता थंय सुद्दां मशिदी देवळां सुद्दां गेल्लीं आसा रस्त्याच्या विस्तारा खातीर आनी विकासा खातीर. हे सगळें मान्य आसा. पूण ज्या ज्या जाग्यार ती वाचोवपाची शक्यता आसा, तुमकां आसा पॉसिबिलिटीज आसा थंय ती वांटो येतात. जशें हायवे जो गेला रायबंदरचो वयलो बायपास, थंय देवळां आसा ती वाटयल्या. हे वांटो येता आशिल्ले. पेडण्याचे तुमी वाटयल्ले आसा. सो ताका वांटो येता आशिल्ले. एक कित्याक तेंच्यांनी अशें केलें तें तो कळपाक म्हाका येना. म्हणजे अशें कित्याक घडलें क्लेमिंग मातशें चड बरें जावपाक जाय आशिल्लें. हय सामकें 100%. When you saw that, Joel, that day it was kind of I know the tempers were running high, but the moot question was, on one side you know that the flyover is coming, on the other side the argument is till that work gets completed you will need an alternate route to travel, because that is the busiest stretch of road in the state. It is the busiest stretch of highway in the state, and if you need to create a service corridor for that while the bridge is getting ready, you need to move certain things. There is no via media for that. So when you saw that high voltage thing on that day, what was your reaction? Pramod, see, religion is very sensitive in Goa and across. जेन्ना जेन्ना रिलिजनाचेर कितें तरी येता तेन्ना देर वील बी एन अप्रोवर, देर वील बी रेजिस्टन्स फ्रॉम इवन द सुप्रीम कोर्ट हेज सेड, you know, on 2-3 occasions Supreme Court has stepped in, not in Goa case but across India, saying that all structures, religious structures or any other structures coming in the way of these roads should be relocated or maybe irrespective of that. See, in a religious structure there is a lot of emotion, there is a lot of religious sentiment of people that has to be respected. आता हितून भितर you know and everybody knows like how people see this temple. So मातसो एक इन्वॉल्वमेंट जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता आतां एक वन सायड they were saying that there was no transparency, आमकां खबरूच नाशिल्ली की तो स्टॅच्यू आनी टेम्पल डिमोलिशन जातलें म्हणून. दुसरे सायडीन म्हणटा की दे वर ऑलरेडी consent was given. So
that's besides the point. I mean, if there was a proper discourse with these people saying that, okay, fine, at a certain place we are going to rebuild this temple. CM has made a statement on that particular day, but if they had to make an arrangement within those boundaries, आता राखोंडर म्हणटा तो, सो सीम आसता, सो सीमेचेर तर तो एक बांदलो आनी बरे भाशेन जावपाक शकतालें सारकें. इट वूड नॉट हॅव गॉन टू दिस लेवल. सेकंडली, द हँडलिंग वॉज व्हेरी बॅड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिलिजियस डेइटी and a religious statue, the way it was handled and kept in a container, that first of all was very bad. Secondly, the person who was doing that puja on that day, I mean, obviously there is some kind of a protocol or some kind of religious requirement there that was violated. So you understand that every time you do these things, you are hurting religious sentiment. You should have been avoided. And a proper planning should have been done where, okay, fine, you go to the people and say, okay, we are going to rebuild this temple, even a better temple at a particular place. We are going to... There should have been a proactiveness and preempting of certain things. Yeah. Secondly, one last thing is, the atmosphere was vitiated, and that was very sad, that, there was some very bad language was spoken at a place where you are actually... a religious sanctity has to be maintained, both from the people and the police. I mean, very vocal, abusive language, foul language was being used. I mean, that is very concerning, actually. That is very discerning. That should have been avoided. So, all in all, this should have been avoided. दुसरो विषय जो आसा, लौकीक जो उदयबा भेंब्रे हांचो व्हिडिओ आनी ताजेर जो वाद चालू ताजेर, आतां ताका दोन भाग आसा. हांवें कित्याक सांगता पयलींच, कारण सामके सद्याक आमगेले सोशल मिडियाचेर कितलेशेच एक्सपर्ट तयार जाल्यात. सो आमी त्या एक्सपर्टाच्या मदींतल्यान खरे एक्सपर्ट घेवन ही जळमटां पयस करपाचो फाटले 2-3 दीस प्रयत्न केलो. पांडुरंगाच्याय पेपरान केलो, तुज्या प्रुडंटानय केलो, आनी तातूंतल्यान बरीचशी जळमटां पयस जाली. ही जळमटां पयस करतना हांव लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर सांगता, ह्या इश्यूची 2 सामके क्लियर कट भाग आसात. पयलो भाग आसा की ज्या व्हिडिओचेर वाद जाला तो व्हिडिओ, जातूं भितर शिवाजी महाराज आनी तांचो गोंयचेर आशिल्ली सत्ता हाजे विशीं म्हाका दिसता इनफ हिस्टोरियन्स हॅव टुडे प्रोवायडेड डिटेल्ड एविडन्स, ब्रीफ आनी एट द सेम टायम रेफरन्सीस की कशी ती आशिल्ली म्हणून. सो ती गजाल जाल्या. दुसरी जो इशू आसा की त्या व्हिडिओ उपरांत जी प्रतिक्रिया बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी राती 9 सुमार वचून उदयबाब भेंब्रे हांच्या घरमुखार जो तांगेलो वाद बीद जालो आनी जी तांगेलें कन्वर्सेशन जालें तें. नाव दीज आर 2 डिफरंट इश्यूज. प्रोबेबली दीस इज वन इशू वेर वी कॅन से की बोथ आर रॉंग. जनरली प्रत्येक इशू भितर आमी कोण तरी एकटो बरोबर आनी एकटो चूक म्हणटात. हो इशू असो जाता भितर आमी म्हणपाक शकतात की दोगूय जाण चुकली म्हणून. म्हळ्यार क्रियाय चुकली आनी प्रतिक्रियाय चुकली. क्रिया चुकली इतल्याच खातीर कारण आज इतल्या इतिहासकारांनी स्पश्टपणान सांगलां की बाबा हे दाखले आसात, ही रिसर्च आसा, हे संदर्भ आसात. इतलेंच न्ही की ज्या पुस्तकाचो आधार घेवन आनी ज्या डॉक्युमेंट्सांचो आधार घेवन उदयबाब उलयले त्याच पुस्तकां भितर फुडें ह्या गजालींची विस्कटावणी कशी जाल्या तेंय आज सांगलां. दुसरी गजाल जाल्यार सकाळीं 9 वचप आनी राती 9 वचप, म्हाका दिसता AM आनी PM हातूंतलो फरक करपाक तुगेले बजरंग दलाचे कार्यकर्ते विसरले. आनी राती 9 कोणाच तरी गेटी मुखार वचून हो वाद घालप हें डेफिनेटली गोंयकारपणाच्या खंयच्याय शिमे भितर बसना. आज आमी शिमांची गजाली उलयतात, कळ्ळें तुका. सो हे खंयच्याच गोंयकारपणाच्या शिमे भितर बसना. सो लौकीक आज जो वाद जाला, आतां तुगेली टिपिकल एक हें सुरू जाल्या की हांणी तांचेर पुलीस कंप्लेन फायल केल्या, तांणी हांचेर पुलीस कंप्लेनी फायल केल्यात. हो जो आतां डिस्कोर्स जाला तातूंतल्यान आतां फुडें वचपाचो टायम आयलो न्ही. दूध का दूध पानी का पानी जालें काय हाजें आनीक तुगेलें अशेंच गोंयचें हें जें समाजमन आसा तें अशेंच ढवळत उरतलें. आतां हिस्ट्री तुमी सांगली, तेजे जिस्ट सांगले कशें आहा तें, आनी ताका पुरावे हिस्टोरियनांनी दिले ते. वायट इतलें दिसता की गोंय सारक्या राज्यान एक सिनियर मनशान स्टेटमेंट केलो, आपलो व्हिडिओ रिलीज केलो, चुकीचे हे दिसले, तितून चुकीचो एक हिस्ट्री दिसली. ताका रिएक्शन जे पद्दतीन येयले ते चुकीचे आसले, कोणी सांगले चुकीचे आसले. त्या व्हिडिओंतल्यान रिप्लाय करपा जातालो जाल्यार दिसाचे
मेळपाक जाताले जाणटे मनीस रातचे डिनराच्या टायमार तेच्या घराक ग्रूप करून वचप आनी ते व्हिडिओ पयल्यार अशें दिसता ते काळखान कोणूच दिसना. मागीर तेंच्यांनी बायट्स दिल्या ते काळखान कोण तरी रावले आनी उदय भेंब्रेबाब आपल्या घरान तेचे एक नात चली कोण तरी आनी एक फॅमिली मेंबर आनी तेजे वटेच्यान कोण तरी रिकॉर्ड करपी इतलें दिसता. म्हणजे वेगळेंच चित्र दिसलें त्या टायमा सावथाक जे घडलें तें. पण तेजे उपरांत ते आतां हांगा सोंपोना, ते केसी जाल्यो दोनी ग्रुपा वटेच्यान आनी आतां तालुक्या लेवलचे काल कुंकळे जाली, आयज म्हापसा तेची सभा आसा. अशें ते प्रत्येक तालुक्या भितर जावपाक लागले. ते एक्चुली हो विशय रोखडोच सोंपोवपाक जाय आसलो. ह्या विशय हिस्ट्रीचे विशय आहा तेजे जशे तुमी म्हटले पुरावे आमी डिबेटू केल्लो तेजेर डिटेल सांगपी. सो विशय एक्चुली डिस्कशन एक्चुली एंड जावपाक जाय आसलो. पण आतां गोंयांत सद्या वातावरण अशें जालां, फाटीं आमी फादर बॉल मॅक्साचें पयलें, तेजे फाटोफाट आनी एक आवाज जालो सुभाष वेलिंगकाराच्या स्टेटमेंटा वयल्यान जालो. अशें एक कोण तरी स्टेटमेंट करता, आख्खें गोंय खदळून घालता. स्टेटमेंट करपी मनीस एकूच आसता, तो करून थंय तो रावता कुशीक आनी आख्खे गोंयकार तुटोन पडटा, रस्ते बंद कुबळटात. सो हे चुकीचें दिसता आनी गोंया सारक्या राज्यान तर असली गजाल जावपाक जायना. एक कोण तरी मनीस काय विशय ना मरे एक स्टेटमेंट करूया, केलो स्टेटमेंट, तो आपले हेजे प्रमाण करता, आपले नॉलेजी प्रमाण वा आपले हेजे प्रमाण करता आनी आख्खे गोंय आमी पळयना कितें मनशान केला मरे अशें सिच्युएशन येवं जाय म्हणटा. तेणें ताका कोण घेवन ताचो नाका किंमत दियनाका, ताका विशय सोंपलो. एक गजाल म्हाका कळ्ळ्या कळ्ळें तुका, वी आर व्हेरी सेक्युलर वेन इट कम्स टू सेंटिमेंट्स गेटिंग हर्ट. कळ्ळें तुका, आमगे इतले सेंटिमेंट सद्याक पांडुरंग बाब नाजूक जाल्यात. हांव खंयच्याय धर्माचो आसूं, आमचे सेंटिमेंट्स इतली बेगीन हर्ट जाता सद्याक, कळ्ळें, की आमी सामके इतले हर्ट जातात की आमी डायरेक्ट सामके रस्त्यार बिस्त्यार देवन तुगेली कृती करपाक वतात. हें पळयतकीर तुका कशें दिसता? यू टॉक अबाउट दीस इन्सिडंट ऑल्सो, कारण तुमच्या पेपरांनी हाजेर खूब लेखन केलां ह्या विशयाचेर. आनीक यू टॉक अबाउट हें जें गोंया भितर वातावरण जाता, लौकिकान 2-3 इन्सिडंट बरें सांगले. वी हॅव बिकम सच अ सेक्युलर सोसायटी इन गेटिंग सेंटिमेंट्स हर्ट. केन्नाय चिंतलें नाशिल्लें आमी सामकी वी हॅव बिकम व्हेरी सेक्युलर सोसायटी इन टॉलरन्स बी म्हणटाले. नाव वी आर बिकमिंग अ व्हेरी सेक्युलर सोसायटी इन इनटॉलरन्स. एवरीबडी इज इनटॉलरंट. कितें म्हणटा? इतले कॉमेंट्स आणि इतल्यो प्रतिक्रिया सोशल मिडियाचेर येयल्या. बरे बरे लोक, कोण लॉयर आणि कोण असे आशिल्ले पॉलिटिशियना पासून सगळे जाण असे व्यक्त जावपाक लागल्यात आणि सगळ्यांचे हे उत्स्फूर्तपणान आणि कांय जाण उतावीळ जावनूय घालपाक लागल्या. सो म्हाका कितें दिसता प्रमोद जाणा की इतिहास जो आसा तो आतां बदलपाक येना. तो कोणी आतां आमी कितले प्रयत्न कॅनॉट रिलिटिगेट हिस्ट्री बदलचो ना तो. सो पांडुरंग पिसुर्लेकरान डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकराचें पुस्तक जें आसा ते आतां मेळना, खूब जुनें पुस्तक ते पुण्याच्या एका मित्रान 20-25 वर्सां पयलीं म्हाका दिल्लें हाडून. ते म्हाजे कडेन आसा दोनूय खंड. तातूंत स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा की शिवाजी महाराजांची खंय खंय कशें आशिल्लें तें. आतां उदय बाबान कशें म्हटलां, उदय बाब हो कोंकणीच्या हेतूंतलो आनी गोंयांतलो एक बरो आदरणीय हे, सो ताच्या बद्दल आमकां आदर आसाच. पूण हांव कितें म्हणटा, आमी उदय बाबाक सांगपाक जाय, उदय बाब आमचो म्हणून आमी ताका सांगपाक जाय की ह्यो नाका जाल्ल्या गजालींचेर आमी परत कित्याक हें करपाक जाय, टिप्पणी करपाक जाय. 1.5-2 वर्सां पयलीं उदय बाबान असलो विशय काडलेलो आनी मागीर तांणी परत व्हिडिओ काडून सांगलो की हो आनी विशय आपल्या खातीर म्हणून. सो परत त्या विशया कडेन म्हाका दिसता उदय बाबान येवपाक जायना आशिल्लें. आनी जे लोक तेच्या घरा गेले, कशें आहा प्रमोद, फादर बॉलमॅक्सा वेळारूय लोक पळयले आमी रातभर पुलीस स्टेशना भायर आशिल्ले. जेन्ना शिवाजीच्या स्टॅच्यूक कितें केलें तेन्ना रातभर बोवाळ आमी पळयलो. रातचेच गेले, दिसा वयले गेले, हाका काय हें उरना. जेन्ना तांकां दिसलें आसतलें वयचें म्हणून ते गेले आसतले, फक्त तेंच्यांनी कांयच गैरकृती काही करूं ना. व्हिडिओ पळयला हांवें, बरी डिस्कशन केलें तेंच्यांनी. आनी म्हाका दिसता उदय बाबाच्या घरांतल्या सुद्दां एके व्यक्तीन ताजो एक कॉमेंट वाचतालो हांव ताजो, की तांकां शिवप्रेमी अशें संबंध, गुंड बी म्हणूं ना तांकां. सो हो इतको हेचो विशय जावना आनी काय हेचो ताणून धरपा सारको किंवा टिका करपा सारको त्या भुरग्यांनी काय करूंकूय ना. अशी तशी काय कृती करूं ताणून सद्या सोशल मिडियान धरला. सोशल मिडियान धरला. आनी काय लोक अशे आसात जे ह्या विशयाचो फायदो घेवन आपुणूय लायमलायटान येवपाक सोदता अशें म्हाका दिसलें ह्या हेतून 4-5 दिसां भितर. म्हणजे विनाकारण थंय उदय बाबा कडेन गेले, थंय वेगळी स्टेटमेंटां काडली आनी कितें केलें जे उदय बाबा स्वताक मान्य ना. म्हणजे तूं जर तुलना करशी शिवाजी महाराजांची आनी उदय बाबाची, तर उदय बाबाक ते मान्य पडचें ना, कारण आपूण एक सादारण मनीस म्हणटा तो. सो अशे ते विशय काय लोकांनी ते काडले विशय. गरज नासतना वातावरण म्हाका खोबळा पासून येतलो जाला फाटले 4-5 दीस. इम्पॉर्टंट इशू आहा. इमिजिएटली म्हाका गोंयच्या मिडियाचें अभिनंदन करचें दिसता, कारण आमी सगळ्यांनी घेवया रे क्रेडीट, केलें न्ही आमी. मागीर आमी सगळ्यांनी 48 वरां भितर, सो दॅट गरज नासतना समाजा भितर कन्फ्युजन किंवा दुफळी पडची न्ही
म्हणून गोंयच्या सगळ्या मिडियान 48 वरां भितर ताका हांव दूध का दूध पानी का पानी म्हणटा ह्या विशयाचेर ते सत्य व्यवस्थितपणान सगळ्या मुखार हाडलें ना 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 कोणाच्या विरोधात ना आनी सगळ्यांनी एक गजाल सांगलें जे हांवें सांगलें तें दोगी जाण चुकल्यात कळ्ळें तुका ती वेळ न्ही थंय वचून आर्ग्युमेंट घालपाची आनी हो आर्ग्युमेंटा भितर फॅक्च्युअल एरर्स आसात हे दोनूय गजाली सगळ्यांनी सांगल्यो सो गोंयच्या मिडियाची हांव एकाच खातीर म्हाका बरें दिसता की 48 वरां भितर आमी सगळ्यांनी टायम घालून एफर्ट्स घालून गोंयच्या हिस्टोरियनांनी की बाबा हें खरें आनी ह्या मुद्द्याचेर तुगेलो इतिहासीक पुरावो ना ह्या मुद्द्यांचो इतिहासीक पुरावो आसा हें स्पश्टपणान सांगलें बरोबर ताजेर पांडुरंग जशें तूं म्हणटा की ह्या विशयाचेर खंय तरी जी हें आसा हवा आसा तापिल्ली ती शांत जावपा जाय आशिल्ली ते शांत जावपाचें सोडून आमी सद्याक फेसबुकार आनी ते हाजेर पळयतात की कांय जाण तुगेले हें घेवन वता थंय वचून ती उजो पालोवप न्ही तो हे पळय उदो हाडलें म्हणटा आनी पेट्रोल घालता भितर आं Pramod, I don't understand why we are going back again and again back in history and trying to stoke this kind of emotions. हय कित्याक हिस्ट्री इज वेल डॉक्युमेंटेड आनी ती आसा कोण एकट्यान म्हणलें म्हणून ती हिस्ट्री चेंज जाय जावची जाल्यार ताजें रिव्हिजन करया कोणें कितें म्हळ्यार पण रिव्हिजन करतकीर मागीर थांबया न्ही सेकंडली माय पॉइंट इज दॅट देर शूड बी अ कन्स्ट्रक्टीव डिस्कशन Yeah. कन्स्ट्रक्टीव डिबेट या आतां उदय बाबान म्हणलें ओके देर कॅन बी अ काउंटर टू दॅट या in respectable domain. येस Okay, going at a defenseless person's house at 9:30, and when he was having dinner with his wife, तुम्ही ताका भायर सर म्हणटा. If your intent was to have a constructive debate with him, he invited you to talk inside his house. 4 जाण मनीस येवया आनी बसया म्हणटा. ना तूं भायर सर ताका तुम्ही भायर काडटा 9:30. I mean, this attitude was wrong. Maybe they have not conducted any violence there, they have not abused him, nothing. But what is the message you are conveying? That we will not tolerate this. कोणाक for a senior, very senior citizen, you are doing this. And there was no tomorrow. There was no morning tomorrow. There was no day tomorrow. I mean, why at this particular point in time? What a message you are sending. I mean, that is bad. You can debate. You can tell him openly upright that yeah, तुझे चुकीचे आसा. We will not tolerate this. We will not accept this. Fair enough, taken. But there was a way to do that. And the way it is been done is objectionable. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता वाद आसपाक शकना आनी जेन्ना इतिहास जो आसा जोयल बाबान बरें सांगलें की इतिहास हिस्ट्री शूड नॉट बी रिलिटिगेटेड रिव्हिजन करया अशें केन्नाय विशय येता तेन्ना पण ते रिव्हिजन करतकीर आमी फुर्योज जावपाची गरज ना हां तर रिव्हिजन करतकीर आनी फुर्योज कित्याक जावपाक जाय कळ्ळें न्ही आमकां कितें तें आनी तितल्याचेर युजली आमी थांबपाक जाय आतां कांय जाणांक तूं म्हणटा तशें तुवें बरो एक शब्द वापरलो की कांय जाण उत्स्फूर्तपणान घालतात आनी कांय जाण उतावेळ जाल्यात म्हणून कळ्ळें तुका हो उतावेळपणां आमकां सोबना गोंयकाराक तरी सोबना आनी फ्रॉम अ व्हेरी टॉलरंट सोसायटी टॉलरंट सेक्युलर सोसायटी टू अ इनटॉलरंट सेक्युलर सोसायटी असो जर आमचो प्रवास जाताना तुमी तर कोणाक आमी हें करपाक शकनात माफ करपाक शकनात आमी सगळे धर्माचे तुगेले इनटॉलरंट जावपाक लागल्यात सगळ्यांच्यो भावना इतल्यो नाजूक जाल्यात की त्यो कोणूय येवन दुखोवपाक शकता अशी आमची परिस्थिती आसा सद्या आतां आमचो वायट कितें दिसता लास्ट विशयाचेर येता जेन्ना एक आदलो मंत्री भायर येवन सांगता की आपल्याक एक मंत्र्याकच आपल्याक काम करपा खातीर 15-20 लाख दिवचे पडले म्हणून आमच्या कोणाच्योच भावना दुखावना मरे आं हें पळयतकीर तुका वायट दिसना खूप वाईट दिसतं हां मागीर लोक कोणूच येना रस्त्यार आमचे गोंयकार ज्या बाकीच्या विशयांचे अशे सेंटिमेंट हर्ट जाले म्हणून भायर सरता हय जे आमी पयल्या फाटले एक मनशान स्टेटमेंट करप आनी हजारांनी लोक भायर सरता पण असल्यो गजाली ते जॉब स्कॅम आसूं वा हे अशे भावना दुखवना एक एक्स मिनिस्टर सांगता आतां सिटींग मंत्र्यान पयशे घेतले आपले काम करपाक ते बी बारीकशें काम म्हणून तो बी अशें सांगता की मातशें करप्शनूच न्हू रे लूट चडल्या म्हणजे बारीक कमी घेतलेले जाताले हेणे खूब घेतले कोणाचीच भावना दुखवना कोणाचेच भावना दुखना आनी तेजो परिणाम आमच्या फुडल्या इलेक्शनाचेरूच पडना म्हणजे ही गजाल वायट दिसपा सारकी न्ही पांडुरंग बाब तुजी भावना दुखवल्यो 15-16 लाख ते आयकून बी पण काल एक महाराष्ट्रात जी घटना घडल्या हय की धनंजय मुंडे जो आताच्या राजकारणातलो महाराष्ट्रातलो सामको उभरतो चेहरो आशिल्लो
ताका काल घरा बसचे पडले त्याच्यावर ते एलिगेशन जाले ते तो काय डायरेक्ट इन्वॉल्व आसा असे काय पुरावे ना आणि चार्जशिटान येना उल्लेख ना म्हाका दिसता न्ही अशी कृती गोंयांत जावपाक जाय जर त्या मंत्र्यान माझ्या मंत्र्यान सांगला की आपूण एका मंत्र्याक पयशे दिला म्हणून ह्या गजालीची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आणि मुख्यमंत्र्यान म्हणजे होम मिनिस्टर म्हणून आसाच विजिलन्स मिनिस्टर त्याच कडेन आसा जर हे खरें आसात न्ही जाल्यार त्या मंत्र्याक जो कोण आसा तो आसा ताकाय घरा वचचे पडटले करेक्ट. हे जर तुम्ही सोसत सगळे सोसीत रावले तुम्ही हो मंत्री करता तो मंत्री करता ह्याच स्कॅमान आहात त्या स्कॅमान आहात Correct. हे अशें कितले वर्स चलयतले म्हाका सांग तुम्ही Pramod, I feel that the system, I am saying not individual, the system has become thick skinned towards corruption. आता इतले करप्शन आम्ही ऐकलं आम्ही जरा अशें तुका आमगे हय. भावना दुखोवनात कोणाची आता corruption दुकानं हाचेर. आता इन हय. गोवा स्पेशली सामके. कोणाची दुकानं सो आता पीपल विल नॉट कम टू द स्ट्रीट्स बिकॉज ऑफ करप्शन Yeah. म्हाका दिसना तितले पावतले हांव इतल्याचेर थांबता वेळ सोंपलो म्हणून एक बरो शब्द आशिल्लो जो आमी जर्नलिझम जेन्ना स्टार्ट केलें आमी जर्नलिझमा जेन्ना आयले तेन्ना सगळ्यांनी आयकलो आसतलो की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून नैतीक जबाबदारी म्हणटाले आमकां आनी एक नैतीक जबाबदारी म्हणटा तो शब्द जो आसा तो आमच्या ह्या रेगुलर डिस्कोर्सांतल्यान गायब जावपाक लागला आनी धार्मीक जबाबदारी जातीय जबाबदारी बरोबर कल्चरल जबाबदारी सांस्कृतीक जबाबदारी अशी नवीन नवीन जबाबदारी आमी आमची भुजार घेतल्यात पूण ह्यो सगळ्यो जबाबदारी भुजार घेतना आनी स्वताच्यो भावना हर्ट करून घेतना आनी ह्यो सगळ्यो धर्माचे लोक हांव परत परत ते सांगता कारण सगळे धर्माचे लोक जे आसात गोंयचे तांच्यो भावना प्रचंड दुखावतात आनी ते देंवतात रस्त्यार पूण आमची नैतीक जबाबदारी आमी विसरल्यात आमची नैतीक जबाबदारी खंय तरी शेणल्या आनी जेन्ना आमकां लक्षांत येता की एक मंत्री आदलो सांगता शी करप्शन न्ही रे ही लूट म्हणून तेन्ना आमची ना नैतीक भावना दुखवतात ना आमच्यो संविधानीक भावना दुखवतात ना आमच्यो नागरीक म्हूण भावना दुखवतात आमचे फक्त म्हाका प्रश्न पडटा प्रत्येक खेपेक धार्मीक भावनाच कित्याक दुखवता काय म्हणून हांव इतल्याचेर थांबता आमी विचार करतात एक समाज म्हूण तुमी विचार करात आनी गोंयकार म्हूण सगळे विचार करया कारण ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें हांगा तोंड फोडून सांगपाची गरज ना प्रत्येकाक खबर आहा ते आमच्या मनाक आसा ते तकल्याक केन्ना येता आनी तोंडार केन्ना येता तें पळोवया पांडुरंग बाब जयल बाब लौकीक बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार